टायगर रिझर्वा संदर्भात उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान 24 जुलै 2023 वर्सा दिल्ल्या आदेशाक गोंय सरकारान सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले। सर्वोच्च न्यायालयान गोंयांतल्या वाघांच्या अधिवासाविशीं उच्चाधिकार समितीक अहवाल दिवपाक सांगिल्लो। उच्चाधिकार समितीन गोंयांत येवन पुराय टायगर रिझर्व करपाच्या वाठाराची पळोवणी केली। वाघांचो अधिवास आशिल्लो वाठार तशेंच थळावे लोक याचिकादार गोवा फाउंडेशन आणि गोंय सरकाराकडेन चर्चा करून उच्चाधिकार समितीन एक अहवाल तयार केला। तातूंत तांणी गोंय सरकाराक टायगर रिझर्व करपाची शिफारस केल्या। उच्चाधिकार समितीन 2 टप्प्यात टायगर रिझर्व करचो म्हूण सांगला। उच्चाधिकार समितीन केल्ल्यो शिफारसी नेत्रावळी अभयारण्यांतली 211.5 चौखण किलोमीटर आणि खोतीगांव अभयारण्यांतली 85.65 चौखण किलोमीटर मेळून 296.70 चौखण किलोमीटरचो भाग टायगर रिझर्वाचो कोड झोन करचो। भगवान महावीर अभयारण्यांतलो उत्तरेचो 64.90 चौखण किलोमीटर आणि भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यानाचो 107 चौखण किलोमीटरचो भाग मेळून 171.90 चौखण किलोमीटरचो भाग बफर झोन करचो। कोर आणि बफर झोना मेळून 468.60 चौखण किलोमीटर आसा। सद्याक दाटीवाटीन लोकवस्ती आशिल्ल्यान भगवान महावीर अभयारण्याच्या दक्षिण भागातली 560 आणि म्हादय अभयारण्यातली 600 घरांचो टायगर रिझर्वाच्या पहिल्या टप्प्यात विचार करूंक ना। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।